भायल्यान हाडपी नुस्तेवेली बंदी 3 ऑगस्टाच्यान सोंपतली, पूण फकत पोळे आणि पत्रादेवीच्यान नुस्तें हाडपाक मेळटले। हेर खंयच्यानय हाडल्यार परत धाडटले आणि ह्यो दोनूय शिमेवेल्या चेक नाक्याचेर खासा पथकां दवरून नुस्त्याची कडक तपासणी जातली। ह्या पथकात पुलीस, येरादारी खाते आणि नुस्तेमारी खात्याचे अधिकारी आसतले। दक्षिण गोंयच्या शिमेर पोळ्या आणि उत्तर गोंयचे शिमेर पत्रादेवी। त्या भायर नुस्त्या भितर फॉर्मालिन वा कसलेच तरेची भेसळ जावची न्ही हाचे खातीर सरकारान नवे नेम तयार केल्यात, अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगला। एक म्हणजे पोळे साऊथ गोवा आणि एक पत्रादेवी नॉर्थ गोवा। FDA टीम्स डेप्युटेड आसतले थंय 12 ते 7 आणि 7 ते 3, म्हणजे 12 वरां रातचे ते 7 वरां सकाळ पर्यंत आणि 7 वरांच्यान 3 पर्यंत। सो ह्या तरेचे इंटिग्रेटेड एफर्ट मुख्यमंत्रीच्या मॉनिटरिंगचे सकयल आम्ही हो निर्णय घेतला आणि मुख्यमंत्री मॉनिटर करता आणि सगळे डिपार्टमेंट जे आता उल्लेख जो केला, गोवा पुलीस, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट एंड डायरेक्टर ऑफ फिशरीज एंड FDA जॉइंटली एक्सरसाइज करतले। फिश ट्रेडर्स from Goa dealing with import of fish from outside Goa are to ensure that they have obtained the license and registration under the Food Safety and Standards Act 2006 from the FDA within 15 days from the date of issue of this circular. The fish should be transported only through the insulated vehicles. After the end of 15 days period, vehicles bought in by traders without license registration under Food Safety Standards Act will not be allowed to enter the state of Goa. फॉर्मेलिनच्या प्रकरणाक लागून नुस्तें बंद जालें आणि नुस्तेकाराचे हाल जाले, ताका लागून भितर येवपी नुस्त्याची सारकी तपासणी जावची अशें तांणी मागलां। गोंयचें नुस्तें हाडलें तरी लोक ना, लोक भिला, तरी एक आमचे गव्हर्मेंटा कडेन मागता की सेमान तरी एक एक्शन घेवन तिका FDA मनीस तिका दवरपाक, चॅक करून ती गाडी सोडपाक आनी बरें चॅकअप करून लोकांच्या मनांतलो जोर आहा तो काडपाक, की तेन्नाच आमी गोंयकार पड पडटा। आमी सदां येवन गोंयकाराक रावता। विधानसभेंतल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा, व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आणि मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेकार।